This program is brought to you by Health Department, Government of Goa, National Health Mission, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एक फावट युवा हेल्थ एक स्पेशल एडिशन तुमच्या खातीर आमी घेवन येता. आमी युवा हेल्थ जेन्नाच्यान आमी सुरू केला, आमी कॉलेजींनी आमकां पळयला, तुमी हायर सेकंडरीनी पळयला आनी खुबश्यो अश्यो गोश्टी आमी उलयताली. आयज ही कार्यावळ आमी खास तुमच्या खातीर आनी म्हाका दिसता ही कार्यावळ सगळ्यांनी टीव्हीचेर, यूट्यूब किंवा आमची जी वेबसायट आसा ताचेर पळोवप भरपूर गरजेची आसतली, कारण खुबशे क्वेश्चन आमचे हालींच्या दिसांनी तकलेन आसा न्ही, आनी हे क्वेश्चन्स सुटावे करपा खातीर ही कार्यावळ आमी घेवन आयिल्ले आसा. पण कार्यावळ सुरू करच्या पयलीं एक काणी म्हाका याद जाता, कारण ही काणी कित्याक सांगता ती तुमकां सांगता. एकदां समजा एक तपस्या एक मनीस करता आनी तपस्या केल्यान ताका देव प्रसन्न जाता. देव ताका सांगता की तूं 3 गोश्टी आपल्या कडेन माग आनी पयली 3 शब्द जे तूं म्हाजे कडेन मागतलो न्ही ते तुका आपूण दितलो. त्या मनशाक लालच जाता 3 गोश्टी. सो तो पयली चिंतता की आपल्या शेजाऱ्या कडेन कितें आसा आनी तेच्या तोंडांतल्यान पयली गोश्ट ते शेजारी येता आनी तो देव म्हणटा तथास्तू, ताका शेजारी मेळटा आनी एक. दुसरी गोश्ट तो मागता की ताका कळटा की आपल्या कडेन चूक जाली आनी आतां रेक्टिफाय करपाक जाय. तो म्हणटा की नाका म्हटल्या नंतर तो शेजारी परत वयता. तिसरी गोश्ट तो मागता की बाबा आपल्याक ते चिंतता खूब कितें तरी, म्हणटा की हांव सांगता तो कितें तरी तितल्यान ताका आनी एक तेच्या सारको मनीस मेळटा. सो एक गोश्ट लक्षांत दवरा, तुमकां जेन्ना चान्स मेळटा की कोणाकूय कितें विचारपाक जाय तेन्ना विचार करा आपूण त्या मनशाक कितें विचारतलो किंवा कितें सांगतलो, कितें मागतलो ते, आनी मागीरूच ठरया आनी मागा आनी ते बरोबर आसपाक जाय. ही कित्या खातीर सांगलें, कारण आमी आमच्या फेसबुका वयल्यान विचारिल्लें की तुमकां जर कोवीड रिलेटेड कितें क्वेश्चन्स आसा जाल्यार तुमी आमकां धाडा म्हणून. जाल्यार आमकां खुबशे जे क्वेश्चन कोवीड रिलेटेड नाशिल्ले बीन अशे क्वेश्चन्स येवपाक लागले आनी जे कार्यावळीन आमी घेवं शकनाशिल्ले अशे क्वेश्चन मेळपाक लागिल्ले. लोकां कडेन इतलेंच मागता, जेन्ना तुमकां एक चान्स मेळटा विचारपाक, तुमी तुमच्या खातीर किंवा कोविडान आपूण कसो सेफ रावतलो हाजेर लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें आनी तेंच नक्की म्हाका दिसता चडशा लोकांनी करूंक ना आनी हेजेंच खूब वायट दिसता. जेन्ना चान्स दिता तेन्ना तरी विचारा सारके क्वेश्चन्स. सो आयची कार्यावळ तुमकां कळ्ळें आसतलें की कोवीड रिलेटेड जे कितें क्वेरीज आसा आमच्या मनान ते सुटावे करपा खातीर आमी आयज ह्या कार्यावळीन उलयतले आनी आमच्या बरोबर अशेच मानेस्त आसा जांच्या कडल्यान मॅक्झिमम आन्सर्स आमकां मेळटले की कोवीड आमी घरा कडेन आसता किंवा आमी भायर भोंवतना कितें करपाक जाय, कितें SOPs फॉलो करपाक जाय, आमचे तकलेंतले गैरसमज कितें आसा, हे क्वेश्चन सोडोवपा खातीरूच आमी आसा. आनी आमच्या बरोबर आयज ह्या कार्यावळीन चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वंदना धुमे मॅम आसा. मॅडम, वेलकम टू द शो. सगळ्यान पयलीं मॅम थँक्यू, तुमी टायम दिलो आनी म्हाका दिसता की जे क्वेश्चन्स म्हाज्याय तकलेन आसा आनी कॉमन मनशांच्या तकलेनूय आसा ते क्वेश्चन सुटावे करपाची खूब गरज आसा सद्याक, कारण खुबशे क्वेश्चन आमी स्वताकूय विचारता आनी लोकूय आमकां विचारतात. आय स्टार्ट विथ, म्हाका सांगा की एक क्वेश्चन सद्या लोकांक दिसता की कोवीड-19चो भंय हो कमी जाला आनी लोक म्हणटा की काय ना रे, काय जावचें ना रे, थंडी जातली आनी वयतली, हे बेश्टेच आमकां बेश्टयता, हे जाता ते जाता. कितें दिसता तुमकां हाजेर, कारण लोक हे बिहेवियर घेवन सद्या फुडें वचपाक लागिल्ले आसा? कोवीड-19चो भंय कमी जाला काय ना हें हांव तुमकां स्पश्ट सांगू शकना, पूण जे आतां हे कोवीड मार्च म्हयन्यांतल्यान आतां गोंयांत सुरू आसा. पयलीं आमचे 25 मार्चाक एक पयले 3 पेशंट पॉझिटीव जाल्ले आनी तेन्ना अशी SOP आशिल्ली की कोवीड जाका जाता, पॉझिटीव जाका जाता, ताजे कॉन्टॅक्ट्स, ताजे रिलेटिव्ज म्हण किंवा ताज्या सहवासान लोक आयिल्ले तांकां एक तर हॉस्पिटलान व्हरून एडमीट करतालीं किंवा तांकां आयसोलेशन कोवीड केअर सेंटर म्हणून आमचे वेगळे आसताले. सो तेन्ना हो एक भंय आसतालो की एकदां आपल्याक कोवीड जालो किंवा आपल्या रिलेटिवाक कोणाकूय कोवीड जालो जाल्यार आपल्याक ते 14 ते 17 दीस व्हरून आयसोलेशनान दवरतली. सो ते एक वेगळे रावपाचो पयलो एक म्हणजे भंय आशिल्लो सगळ्यांक. मागीर कोविडाक लागून एज सगळें आमकां खबर आसा की इट्स अ न्यू डिजीज, नवी डिजीज, म्हणजे ताजे फुडें कितें कॉन्सिक्वेन्सीस जातले, कितें जातले ते अजून तशें स्पश्ट ना. पूण एक्सपिरियन्स म्हणटा पळय जाता तसो, म्हणजे आतां केसीस अश्यो वाडत आसा, लोकांक कळपाक लागला की कोवीड जालो जाल्यार एसिम्प्टोमॅटीक आसता, भंय व्हडलोसो नासता, कांयच सिम्पटम्स नासता. आसल्यारूय बेगीन जर आमी वचून आमकां डायग्नोज केले जाल्यार ताजेर पूर्ण उपचार जावूं शकता. आनी सो हाका लागून मातशें म्हाका दिसता भंय कमी जावपाक लागला लोकांचो. बिकॉज पयलीं इनिशियली कोवीड जालें म्हणटकच तुका उखलतालीं आनी आयसोलेशनान किंवा हॉस्पिटलान व्हरून एडमीट.
नाव विथ दीस होम आयसोलेशन आनी एकामेका कडेन म्हणजे एका फॅमिलीन जर सगळ्यांकूच कोवीड जालो जाल्यार दे कॅन ऑल स्टे इन द सेम हावस. अशें हळू हळू हें जालां, ताजे सिम्पटम्स आसा कितें आसा ते जेन्ना आमकां कळूंक लागला, अवेरनेस जाला अबावट द डिजीज आनी कळूंक लागला, त्या मानान म्हाका दिसता त्या खातीर एखादी कोविडाचो भंय मातसो कमी जाला अशें दिसता म्हाका. मॅडम पूण आतां कशें आसा, आमी डॉक्टरा कडेन वचपाकूय भियेता. फाल्यां समजा थंडी जाली, जोर आयलो किंवा खोकली येता जाल्यार नॉर्मली सगळ्यांनी डॉक्टरा कडेन वचप गरजेचें आसा आनी कोवीड टेस्ट करप गरजेचें आसा काय, की घरा कडेन रावूनय बाबा आपूण आतां थंडी जाली जाल्यार आपूण स्वताक मातसो क्वॉरंटायन करून दवरतलो एक 8 दीस 10 दीस अशेंय लोक करता? ना, अशें नासता. पळय, आतां दीस इज पॅन्डेमीक ऑर कोवीड टायम्स. जर कोणाकूय जोर आयलो, थंडी जाली, ताळो कॉफ जालो किंवा सोर थ्रोट जालो, बॉडी एक जालें जाल्यार म्हजें म्हणणें आसा की यू हॅव टू मीट द डॉक्टर. अशेंच आपणे आंगार जोर काडलो, सादो जोर आसतलो अशें आतां आमी हें येवजुपाक जायना. सो कसलोय जोर जालो, कितें थंडी जाली, कितें जालें, सो इट इज बेटर दॅट यू हॅव अ कन्सल्टेशन विथ द डॉक्टर फर्स्ट. इन केस तो सादो जोर जालो जाल्यार दोतोर तुमकां सांगतलो की सादो जोर आसा. आतां हातून 2-3 गोश्टी प्रत्येक मनशान लक्षान दवरपाक जाय. एक, जर ताजो कॉन्टॅक्ट आयला विथ एनी अदर कोवीड पेशंट ह्या फाटल्या 5-6 दिसांक किंवा जावं घरान जावं ऑफिसान किंवा खंयी वता थंय, जाल्यार ताका 100% वचून दोतोराक मेळून मागीर दोतोराच्या सल्ल्या प्रमाणे ती टेस्ट करचीच पडटली इफ देर इज एनी कॉन्टॅक्ट विथ अ कोवीड पेशंट. आनी जर ताका जोर आयला, खोकली येता जाल्यारूय ताका सिम्पटम्स आसा, सो ते सिम्पटम्स चड जावपाक मनशान दिवपाक जायना. सो इट हॅज टू बी डील्ड एट द अर्लियस्ट स्टेज. सो टेस्टिंग करपाक जायच. इनिशियली जर जोर आयलो, बॉडी एक जालें, कॉफ जालें जाल्यार माय एडवायस इज दॅट दे शूड गो टू द डॉक्टर. दे शूड गो टू नियरेस्ट हेल्थ सेंटर आनी गेट देमसेल्फ टेस्टेड. बरोबर. एक क्वेश्चन म्हणून तुम्ही सांगले की टेस्ट, आता समजा माझ्या कॉन्टॅक्टान कोण आयला, हांव जर पॉझिटिव्ह आसा, माझ्या कॉन्टॅक्टान कोण आसा आनी तो एसिम्टमॅटीक जर आसा जाल्यार कितें करतात की टेस्ट केल्या नंतर ते भोंवपाक वतात. एकदां खुबशे असे लोक आसात जे ना रे आपल्याक कांय सिम्टम्स ना, भोंवपाक वयता. इज इट नेसेसरी की टेस्ट केल्यानंतर तूं भायर सरपाक शकता काय टेस्ट केल्यानंतर तूं घरा कडेन रावपाक जाय रिजल्ट येयसर? कितें आसा, आतां कॉन्टॅक्ट्स जेन्ना आमी म्हणटा, एक कोवीड पॉझिटिव्ह आसलो जाल्यार ताजे फर्स्ट इमिजिएट कॉन्टॅक्ट्स आसता. म्हणजे तो ज्या घरान रावता इमिजिएट. जर आतां हांव जर एक पॉझिटिव्ह जाल्लें तेन्ना म्हजो इमिजिएट कॉन्टॅक्ट कोण आशिल्ले, माय हजबंड अँड माय सन. दे वर स्टेईंग इन द सेम हावस. सो हांकां कितें आसा, इमिजिएटली पयलीं टेस्ट करून घेवपाक जाय. आनी जर तर इवन इफ दे आर नेगेटीव, तांणी 14 दीस मिनिमम आयसोलेशनान रावपाकूच जाय, क्वॉरंटायनान रावपाक जाय. नॉट आयसोलेशन, दे हॅव टू क्वॉरंटायन देमसेल्फ फॉर एटलिस्ट 14 डेज. ओके ओके. कित्याक एक वेळ आज जर तांची टेस्ट केल्या ती नेगेटीव आयल्या, पूण मे बी बिकॉज दे आर इन इमिजिएट कॉन्टॅक्ट, क्लोज कॉन्टॅक्ट, एक 5-6 दिसांनी तांची टेस्ट पॉझिटिव्ह येवं शकता, तांकां सिम्पटम्स येवं शकता. सो एक टेस्ट नेगेटीव आयली दॅट डज नॉट मीन की ही इज नेगेटीव. सो ते ऑब्जर्वेशन करपाक जाय म्हणून आमी 8-10 दीस ताका क्वॉरंटायनान दवरपाकूच जाय. सो अशें न्ही की ताजी टेस्ट नेगेटीव आयली की तो भायर भोंवूं शकता. सो दॅट फॅमिली हॅज टू बी क्वॉरंटायन्ड फॉर 14 डेज मिनिमम. आयच्या ह्या कार्यावळीन मॅम तुमी आसा आनी एक खास गोश्ट हांव सांगपाक सोदता की मॅडम पॉझिटिव्ह आशिल्ली आनी ताच्या नंतर नेगेटीव जावन आतां परत कामाचेर सुद्दां येता. जेन्ना तुमकां रिजल्ट तुमचो मेळ्ळो फर्स्ट, मॅम तकलेन कितें आशिल्लें? तुमी एक डॉक्टर आसा, तुमी आख्खे गोंयाक सांबाळटात, सो पयलो थॉट कितें आशिल्लो तकलेन? ना, पयलीं म्हणजे हांव टोटली असिम्टोमॅटीक आशिल्लें. सो आतां तुमकां हांवें सांगलां की आमच्या ऑफिसान एक ऑफिशियल वॉज पॉझिटीव. त्या खातीर आमी खुबशीं लोक, बिकॉज आमी बरोबर मिटिंगो अटेंड करतालीं किंवा अशें कितें ऑफिशियल कितें आशिल्लें जाल्यार आमी सगळीं बरोबर वतालीं, सगळे ऑफिसर्स आनी हें. सो म्हणून वी वर एडवायज टू गो फॉर टेस्टिंग बिकॉज वी वर कॉन्टॅक्ट्स ऑफ द सिनियर ऑफिसर. म्हणून जेन्ना आमी टेस्ट करूंक गेल्या तेन्ना आतां सोशल डिस्टन्सिंग बी आसा म्हणून प्रत्येक जाण इवन मिटिंगेक बसता आसतना आमी आमचे मास्क घालतालीं, हात परत परत धुतालीं, सॅनिटायज करतालीं आनी सोशल डिस्टन्सिंग आसतालेंच हें. सो तितलें लक्षान अशें म्हणजे अशें धरूंक नाशिल्लें की बाबा आमी बी पॉझिटीव कोणी जातली अशी. सो
म्हणजे बिंदास अशी आमी गेली टेस्ट करपाक बिकॉज वी हॅव टू फॉलो द SOP, फॉलो द प्रोटोकॉल दॅट इफ यू आर इन कॉन्टॅक्ट विथ अ पर्सन वी हॅव टू गो. सो त्या खातीर आमी नॉट ओन्ली मी, खुबशे स्टाफ आमचे DHSांतले गेल्ले फॉर टेस्टींग. आणि जेन्ना ती टेस्ट पॉझिटिव्ह आयली अशें म्हणलें की अरे बाबा पॉझिटिव्ह आयली, कशी आयली पॉझिटिव्ह, हांवें तर सोशल डिस्टन्सींग फॉलो केल्लें, हांव तर मास्क घालतालें, अशें म्हज्या तकलेन आयलें. जावं आसूं, बट सिन्स आय हॅव कम पॉझिटिव्ह, आय एम असिम्प्टोमॅटीक, नाव आय हॅव टू फॉलो द SOPs अँड टेक केअर ऑफ माय सेल्फ अशें म्हणलें. अँड आय गॉट माय सेल्फ आयसोलेटेड, होम आयसोलेशनान हांव घरान रावलें. सो ते टायमार आतां नॉर्मली कशें आसता की होम आयसोलेशन आयजकाल खूब जाण होम आयसोलेशनान बीन वतात. आतां प्रश्न येता की घरान समजा एक 5 जाणांची फॅमिली आसा आनी एकटोच समजा पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आनी ताका जर होम आयसोलेशनानूच रावपाक जाय जाल्यार तांणी कितें करपाक जाय सगळ्यान पयली गोश्ट? पळय, होम आयसोलेशनान रावपाचे आमी कित्याक केला, बिकॉज केसीस आमच्यो वाडत आसा. प्रत्येकाक हॉस्पिटलान जागो मेळटलो किंवा कोवीड केअर सेंटरान जागो मेळटलो अशें ना. आणि म्हणून इन केस एका घरांतली तुमी म्हणटा तशें 4-5 जाणां जर आसत, तातूंतलो एकूच मनीस पॉझिटिव्ह आसलो आनी 4 जाणां जर नेगेटीव आसली, इन केस फर्स्ट थिंग इज दॅट जर तुमच्या आनी कितें रूम किंवा हें आसा वेगळो, फ्लॅट म्हण, रूम म्हण, देन इट इज यू कॅन कीप आयदर द कोवीड पॉझिटिव्ह पर्सन थंय वेगळो किंवा बाकीची सगळीं थंय वेगळीच रावपाक शकता आसत जाल्यार, इफ द फॅसिलिटी इज अवेलेबल. कोणाचे एखादी आतां कितें भाव आसतात, सो सगळे दे कॅन शिफ्ट टू वन प्लेस अँड द कोवीड पेशंट कॅन स्टे इन वन प्लेस, बिकॉज दॅट ब्रिंग्स अ कम्फर्ट लेवल फॉर द पेशंट ऑल्सो आनी रिलेटिव्ज ऑल्सो. एका घरान रावले की रावूंक जाय जाल्यार रावपाकूच जाय, सगळ्यां कडेन काय अशें नासता न्ही फॅसिलिटी की दुसरे कडेन वचून राव. कितें जाता म्हणजे मातशें तरी तकलेक आपूण भुरगीं आसता, हें आसता, थंय वचनाका रे, तशें करूं नाका रे, आनी तो आयसोलेटेड आसा अशें न्ही. सो दॅट इज अ लिटल फ्रिडम अशें मेळटा, म्हणजे इफ यू आर स्टेईंग टोटली सेपरेटली एंड द पेशंट इज स्टेईंग सेपरेट. पण जर समज तें पॉसिबल ना, घरान एका घरान जर रावचें पडलें, तेंय पूण आमी होम आयसोलेशनाक जेन्ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आमी एप्लाय करता, दे सी टू ऑल दीज थिंग्स की कितले लोक आसा घरान, एकूच रूम आसा, एकूच हें आसा, हें सगळें आमी पयलीं नोट घेतात अँड ओन्ली देन दे कॅन ऑप्ट फॉर होम आयसोलेशन अँड दे अलाव होम आयसोलेशन. सपोज एका घरान 10-12 लोक आसात आनी एकूच रूम आसा जाल्यार इट इज प्रिफर्ड दॅट ही शूड नॉट स्टे इन होम आयसोलेशन, ही शूड गो अँड स्टे इन द कोवीड केअर सेंटर. पण एक 2-3 जर रूम आसात, 2 बेडरूम फ्लॅट, 3 बेडरूम फ्लॅट, आनी एक बेडरूम जर कोवीड पेशंटाक तूं डेडिकेटेड दिवं शकता, देन इट कॅन बी दॅट ही स्टेज इन दॅट वन रूम आनी बाकीची सगळीं दुसरे हॉलान म्हण किंवा थंय रावूं शकता. पूण ताज्या खातीर परत सेपरेट जो रावता ताका बाथरूम किंवा टॉयलेट हो सेपरेट हें करचो हय, पडटलो? कितें आसा सगळे कडेच 2 बाथरूम आसात किंवा 2 टॉयलेट नासतात. सो अशा वेळार आमी अशें म्हणटात की जो पेशंट आसा तो जसो टॉयलेटान किंवा बाथरुमान गेलो की एक 2-3 वरां तो बाथरूम यूज करचो न्ही. अँड यू कॅन पूट ते लायझॉलान बी तो धुवन मागीर तो हें करूं शकता इफ इट इज नॉट पॉसिबल. 2 बाथरूम 2 टॉयलेट आसा जाल्यार उत्तम, एकदम बरें. एक एक्सक्लुझीव पेशंटाक दवरलो आनी एक रिलेटिवांक दवरलो. एक गोष्ट खऱ्यांनी मातशें लक्षान घ्या, समजा तुमी होम आयसोलेशनान आसा जाल्यार सेपरेट जर तुमी 5 जाणांची फॅमिली आसा इन केस आनी एकटो जर पॉझिटिव्ह आसा जाल्यार म्हाका दिसता की त्या मनशान एक सेपरेट फ्लॅटार किंवा तुमचो जर फ्लॅट आसा जाल्यार रावयल्लो चड बरो, जाणे करून तुमच्या घरांतले दुसऱ्यांक इन्फॅक्ट जावचें ना. मॅम, ताज्या नंतर होम आयसोलेशनाचो जे वेळ आसा, 17 दीस आसा, ते सोंपल्या नंतर डायरेक्टली ही कॅन कम इन कॉन्टॅक्ट टू अदर पीपल ऑर तांणी टेस्ट करप मदीं गरजेची आसता? ना, आतां पयलीं आमी कितें 10 दिसांनी बी टेस्ट करताले, एकदां 10 दीस हें पयलीं इनिशियली. पूण आतां अशें दिसून आयलां की एकदां पॉझिटिव्ह जालो की 10व्या दिसा इवन इफ द टेस्ट इज नॉट डन, इट इज अंडरस्टूड दॅट तो इन्फेक्टीव जावचो ना, म्हणजे दुसऱ्यांक तें इन्फेक्शन स्प्रेड करपाचें बंद जातलें. ओके. वेदर यू डू द टेस्ट आनी टेस्ट करून सुद्दां जर 11व्या 12व्या दिसा जर टेस्ट करून सुद्दां तो पॉझिटिव्ह उरलो, हाजो अर्थ हें न्ही की ताका तें हें आसा, कित्याक कोरोना वायरसाचे ते कितें फ्रॅगमेंट्स बी आमी हें आसता ते एखादी उरूं शकता अँड देन वेन यू डू द टेस्ट ते पॉझिटिव्ह येवं शकता. बट आफ्टर 10 days
whether he comes positive or whether the test is done or not done, it is understood that this patient will not be infecting others. That is after 10 days. सो म्हणून आता जेन्ना कोविड केअर सेंटरान आमी पेशंटाक दवरतात इन आयसोलेशन, देन आफ्टर 10 days ही इज डिस्चार्ज्ड आनी तो मागीर घरा येवन 7 दीस रावता. जर तो 17 दीस पर्यंत सामको इन्फेक्टीव उरिल्लो जाल्यार आमी डिस्चार्ज करची नाशिल्ली ताका. सो हाजो अर्थच की 10 दिसां उपरांत तो इन्फेक्शन स्प्रेड करपाचो बंद जाता दुसऱ्याक. सो दॅट इज वाय, बट ही हॅज टू स्टील टेक केअर ऑफ हिमसेल्फ फॉर 17 days. 17 days. सो घरा कडेन आतां खुबशे कंप्लेंट्स अश्यो येता की घरा कडेन रावल्या नंतर चिंतप भरपूर जाता एकटो रावल्ल्या कारणान. कारण ह्या वेळार खुबशे जॉब्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आसता किंवा बाकीच्यो खुबश्यो प्रॉब्लम्स आतां येवपाक लागिल्ले आसा आनी घरा कडेन रावल्या नंतर चिंतप चड जाता. हांव तुमकां, कारण तुमी तुमचो इतलो बिजी शेड्यूल आमी पळयला, इतलीं वर्सां तुमी काम करतालीं आनी अकस्मात जेन्ना तुमकां घरा कडेन रावचें पडलें, तुमी कितें केलें सगळ्यान पयली गोश्ट? हांवें पयलीं म्हणजे आमचे 2 फ्लॅट आसात. सो हांव पयलीं फर्स्ट थींग वॉट आय डिसायडेड की हांव म्हज्या घरान रावतलें. म्हणजे हांव आनी तुमी दुसऱ्या फ्लॅटान, कारण तो फ्लॅट आमचो बंद आशिल्लो, तो लागींच आसा तो. सो तुमी त्या फ्लॅटान रावात, कित्याक हांव म्हज्या फ्लॅटान कम्फर्टेबल आसतलें, कित्याक आमी त्याच घरान रावतात न्ही. सो आमकां खबर आसा खंय कितें आसा कितें. इन केस तें हांव बंद आशिल्लें जें घर उगडलां तर म्हाका प्रत्येक गोश्टीक तांकां कोणाकूय सांगचें पडटलें आशिल्लें, म्हाका हें हाडून दी, म्हाका तें जाय, बिकॉज हांव तर टोटली आय कुडंट गेट आउट ऑफ द हावस. कोणाकूय जें आमी सांगतलें जाल्यार आमकां तें म्हाका सांगचें पडटलें. इवन कितेंय बारीक सारीक गोश्ट आसा कितें जाल्यार, इनफॅक्ट दी अदर्स कॅन गो आवट अशें करूं शकताले न्ही. सो हांवें पयलें डिसायड केलें की हांव हांगाच रावता, तुमी मातशें दुसरे कडेन शिफ्ट जायात. म्हजो चलो आनी म्हजो मिस्टर आसा ते दुसऱ्या शेजारच्या आमच्या फ्लॅटान शिफ्ट जाले. आनी हांव एक तुमी म्हणटा तशें आमचें हरशीं रुटीन आसता तें वेगळें. सकाळीं उठलीं, आमी च्या पिली, जेवण केलें, बाय 8:30 आमचें जेवण रेडी जातालें आनी आय यूज टू कम टू द ऑफीस बाय 9:15 आनी हें. सो हांवें एक तो 17 दिसांक म्हाका एक वेगळो रुटीन घालो. हो रुटीन आतां चेंज केलो. 8:30 म्हाका जेवण रेडी करपाची गरज ना, कारण हांव मागीर घराच आशिल्लें न्ही. सो आय टूक द प्लेजर टू बी फॉर माय सेल्फ, जे वीच वॉज नेवर पॉसिबल, केन्नाच जावना. रॅट रेस न्ही आमची, सदांच लीव सुद्दां काडली कितें जाली जाल्यार इट वॉज लीव वॉज फॉर वन पर्टिक्युलर पर्पज. तें काम केलें गेली. सो हांगा 17 दिसान कितें करतलें हांव. सो हांव पयलीं म्हणजे सुशेगाद उठ्ठालें, च्या केली, जायते मिन्स माय मदर इन लॉ, माय पेरंट्स, एवरीबडी हॅड हेल्प्ड मी. कितें जेवण धाडटालीं, खावपाक धाडटालीं, हें धाडटालीं. आनी दुसरें मिन्स लॅपटॉप आशिल्लो म्हजे कडेन, मोबायल वॉज देर. सो आय स्टार्टेड वन ग्रूप वेन आय थॉट आय वॉज कोवीड पॉझिटिव्ह एंड मेनी पीपल वर कॉलिंग मी इवन बिफोर आय बिकेम पॉझिटिव्ह की हांव आज होम आयसोलेशनान आसा, म्हाका अशें जाता, म्हाका तशें जाता. सो अवेरनेस नाशिल्लो इवन इन एज्युकेटेड पीपल, बिकॉज त्या पयलीं म्हणजे भंय जाता, म्हाका कोवीड जाला, कितें जालां, अशें जातात. सो हांवें एक ग्रूप स्टार्ट केलो, कोरोना क्रुझेडर्स, लेट्स शेअर. सो हांवें म्हजो टायम ते ग्रुपाक लेट्स शेअर म्हणजे लेट्स शेअर आवर एक्सपिरियन्सीस फ्रॉम कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंट. सो आय यूज टू कॉल. हांवें म्हणजे कोण रिलेटिव्स आसा, फ्रेंड्स आसा ऑफिसाचे, म्हणजे कोण जे कोवीड पॉझिटिव्ह आसा तांकां हांवें फोन करून सांगलें की तुमी हांव असो एक ग्रूप करता, तुमी जॉयन जा. सो आय वॉज वर्कींग ऑन दॅट ग्रूप अँड 17 दिसांक हांवें 4 सेशनां केलीं. इन द 17 days वीच आय वॉज देर, हांवें 4 सेगीत सेशनां केलीं ऑन ऑल्टरनेट डेज. अँड आय टूक सेशन्स लायक, एक पयलें म्हणजे हांवें म्हजो एक्सपिरियन्स सांगलो, वाय आय हॅव स्टार्टेड द ग्रूप ऑन द फर्स्ट सेशन. दुसऱ्या सेशनान हांवें सांगलें की एकदां कोवीड जालो की मनशान कितें कितें करपाचें तें, वॉट केअर यू हॅव सपोज टू टेक. थर्ड सेशन आय डीड ऑन बिफोर कोवीड स्ट्रायक्स वॉट यू हॅव टू डू. means whether you are at a high risk, how you have to take care of yourself आणि हें तें. आणि in the fourth session we spoke about disinfection, testing कशें करप. सो हातून म्हजो खुबसो वेळ गेलो.
सो मे बी आय डोंट हॅव मेनी हॉबीज दो आय डू लायक कुकींग स्टिचींग आनी हें पण तेन्ना एक सांगता म्हणजे तुजी मनस्थिती तशी नासता कितें बसून बाबा शिवलें किंवा कितें केलें बिकॉज यू आर ऑल अलोन. खुबशीं लोक म्हणटा 17 दीस आपल्याक घरा आसा पूण आपणें कांयच केलें ना, मनूच येना करपाक. इट इज अ फॅक्ट. इवन म्हाका मदीं मदीं अशें दिसतालें की कांयच ना, एक दीस अशें म्हणजे हांव अशें न्हिदूनच आसतालें खाटीर. बट अशें एक 17 दिसांनी अशें एक 2-3 दीस म्हाका जाला पूण बिकॉज फाल्यां म्हजें सेशन आसा कोरोना क्रुजेडर्साचें, सो उठ बाय आनी तें कर तयारी करपाक. सो दॅट इज हाव आय टूक केअर ऑफ माय सेल्फ. एक्झॅक्टली. म्हाका दिसता हो टायम इंट्रोस्पेक्ट करपाक स्वताकूय. तुमकां कितें आवड आसा ती तुमची आवड तुमी हें करात म्हणजे. पूण सगळ्यान पयली मॅडम एक गोश्ट आतां तुमी ह्या बाबतींत खबर आसा पूण थोड्यांक खुबश्या जाणांक कांयच खबर नासता आनी तांकां सडनली घरा कडेन रावचें पडटा. सो एक 2-3 दीस तरी ते एक भंय उरता मनान. त्या वेळार कितें करपाक शकता एक कॉमन मनीस जो आसा ताणी कितें करपाक शकता? भंय हो आसाच. म्हणजे म्हाका सुद्दां एके तरेचो भंय आशिल्लो दो हांव असिम्टोमॅटीक आशिल्लें. कितें बाबा म्हाका सिम्टम्स येत, एखादी म्हाका कॉफ जायत, म्हाका ब्रेथलेसनेस आनी मोर सो हांव सामकें एकटें आसतालें घरान. सो समटायम्स वी हॅव टू बी थँकफूल टू दीस सोशल मिडिया आनी मोबायल फोन आनी हें कित्याक त्याही हाणें म्हजो खुबसो वेळ वतालो. म्हणजे रिलेटिव्स फोन करताले, ऑफिसांतले फोन येताले हें, सो तातूंतय टायम खुबसो वतालो. सो पयले 2-3 दीस म्हजें हें आसा की आतां जे कोवीड टायम्स आसा, पेंडेमीक आसा, तो कोणाक केन्ना जातलो तो आमकां खबर ना. सो फर्स्ट थींग एज आय हॅव ऑलवेज बीन टेलिंग इन माय सेशन्स, वी हॅव टू एक्सेप्ट द पॅप स्ट्रॅटजी. PAP. पॅप इज वॉट? पयलीं प्रत्येक जाणाक एक प्रिवेंशन म्हणून करपा जाय. ताका तें आमी सोशल डिस्टन्सींग, वेअरिंग ऑफ द मास्क आनी सॅनिटायझेशन, हँड वॉशींग हें आमी सगळ्यांनी पयलीं फॉलो करूं जाय, वीच वील प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटींग दॅट. दॅट इज वी हॅव टू ट्राय अवर बेस्ट. सो पयलो P इज प्रिवेंशन. सेकंड थींग इज यू हॅव टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्टन्स. आतां कोणाक केन्ना कोरोना जातलो म्हणून सांगून काय येना न्ही तो. आनी आमी भोंवत आतां एवरीबडी हॅज स्टार्टेड, दे आर गोईंग टू द मार्केट, दे आर गोईंग हॉटेल, हें तें सगळें स्टार्ट जालां. सो तुका कोरोना बाबा हांव तुका आतां येतलो अशें म्हणून कोरोना सांगून येवचो ना. सो एट एनी गिवन टायम यू हॅव टू एक्सेप्ट इट. म्हणजे चार्ट आतां जावपाक जायना म्हाका कसो जालो, म्हाका हांव घरानूच आशिल्लें. इनिशियली आमकां थोड्यांक आतां म्हणजे इनिशियली वेन इट स्टार्टेड वी कूड हॅव थॉट म्हाका कसो जालो, कितें जालो, म्हाकाच कित्याक जालो, अशें थोड्या लोकांक. बट नाव इज नॉट द टायम टू थिंक दॅट. नाव एवरीबडी शूड बी मेंटली ऑल्सो प्रिपेर्ड. आनी हांव सांगता तुमी अशें धरात की कोरोना तुमकां जर जालो जाल्यार पयलींच प्रिपेर करून दवरात की तुमी होम आयसोलेट. इफ यू आर असिम्टोमॅटीक, तुमी सिम्टम्स आयले देन इट इज अ डिफरंट थिंग, देन यू हॅव टू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड ऑल दॅट इज डिफरंट. बट इफ यू आर असिम्टोमॅटीक पयलींच तयारी करून दवरात. लायक टू सम एक्सटेंट हांवें पयलींच तयारी केल्ली की आमच्या भितरले जर, बिकॉज माय हजबंड इज ऑल्सो इन अ फ्रंट लायन, ही इज वर्किंग इन आजिलो हॉस्पिटल एज अ सायकायट्रिस्ट. सो पेशंटा कडेन तांचे कॉन्टॅक्ट दीसभर. सो एक वेळ म्हाका दिसलें की तांकां पयलीं जातलें म्हणून, बिकॉज ही इज अ फ्रंट लायन वर्कर. म्हजें तरी ऑफिसांतलें काम, एडमिनिस्ट्रेटीव. सो वी हॅड डिसायडेड दॅट इफ एनी वन गेट्स हांगा रावतलो घरान आनी बाकीची आमी दुसरे कडेन शिफ्ट जातली अशें. सो ही सगळी तयारी करून दवरपाक जाय, मनाची बी आनी ही फिजिकलूय बी, तें घर बी. आनी पयल्या 2 दिसांक तिसरो म्हजो P इज पॉझिटीव बिहेवियर. सो प्रिवेंशन, एक्सेप्टन्स एंड पॉझिटीव बिहेवियर. सो एकदां तुका जालें, तुका खबर आसा की 17 days you have to be away. So accept it and have a positive behavior. So and what good you can do for yourself, you do. That is the only time I thought that I got for myself. आणि ही खूप 17 days. बरी गोष्ट आहे मॅम. कित्याक भयान कोण मरान येना. तुका त्रास, तूं सीक आसा म्हणटकच तुका व्हडलोसो कोण त्रास दिना. सो देर इज नो इंटरफियरन्स ऑफ एनी कायंड एंड यू आर वयल्यान तुजी खबरूच घेतात लोक कशें आसा, जेवले खाले. सो यू हॅव अ लॉट ऑफ टायम फॉर युअर सेल्फ. सो मेक गूड यूज ऑफ दॅट टायम. आय नो इट इज डिफिकल्ट बट यू हॅव टू मेक गूड यूज ऑफ दॅट. मस्त एक गोष्ट तातूंतली मॅम सारकी आसा जी म्हाका सद्या हे सगळ्या लोकांनी चिंतपाक जाय की केन्नाय कोणाकूय जावपाक शकता आनी ताजी तयारी आमी मानसीक तयारी दवरपाक जाय आनी फिजिकल तयारी दवरपाक जाय. आनी हें म्हाका दिसता
कोणूच खुबशे 90% लोकांनी अजून हें चिंतूंक नासतलें की फाल्यां आपल्याक जर जालो जाल्यार आपल्या फॅमिलीची आनी आपली काळजी कशी घेवप हे ह्या वेळार चिंतपाची गरज आनी ते खातीरच हो शो खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो आनी हेच क्वेश्चन म्हाका जाय आशिल्ले मॅम थोडो टायम आसा हांव आनी एक इम्पॉर्टंट प्रश्न विचारपाक सोदता जेन्ना आतां पॉझिटिव्ह होम आयसोलेशनान आसा आनी तांकां जेवण दिवचें पडटा तांचे कपडे धुवपाक जाय किंवा बाकीच्यो गोश्टी आसा ह्यो करता आसतना प्रिकॉशन्स कितें घेवपाक जाय होम आयसोलेशनान जो मनीस आसा तो आपलेच करतलो न्ही आपली आयदनां धुतलो आपले कपडे घाल सो इट इज सिंपल कपडे धुवचे वेळार शाबू आमचे डिटर्जंट जे आसात ते गरम उदकान पयलीं कपडे बुडोवन दवरपाचे 10 मिनटां 10 15 20 मिनटां तुका वेळ आसा जाल्यार हाफ एन आवर यू कॅन कीप इन डिटर्जंट आनी नॉर्मली धुता तशे कपडे धुवपाचे किंवा वॉशिंग मशिनान घालपाचे सो आनी जेवण जर कोणी हाडून दितात एकदां कशें आसता की आपूण रावता सेपरेट पूण आपल्याक जेवण कोण तरी हाडून दिता त्या टायमार प्रिकॉशन्स कितें घेवचें पडटा ना आतां जेवण तुका हाडून दिता आतां डिस्पोजेबल सगळे मेळटा न्ही कप्स म्हण आयदन हे बी बाउल्स बिल्स म्हणटात एक तर तातून दिवं शकता तो मनीस खातलो आनी ते डिस्पोज करतलो कित्याक मुन्सिपॅलिटी मागीर तो स्पेशल वेस्ट व्हरपाक येता बायोमॅडिकल वेस्ट ऑफ कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंट यू हॅव टू कीप इट सेपरेट सो ते सेपरेट वता किंवा इवन आयदनांनी जर हाडून दिले कोणें जाल्यार जस्ट इफ यू वॉश इट विथ प्रॉपर सोप लिक्वीड सोप किंवा हे आसा तातूंत तूं एकदां धुलें आनी सुकली की तो व्हायरसाचें तुका लागण जायना बरोबर सो दॅट इज द लिस्ट वरी कारण आयदनां धुवप आनी कपडे धुवप कारण मागीर एकदां कितें जाता की जर सोयरे आसा किंवा तांचेच घरांतले आसा जाल्यार ते एकदां भंय दिसता आतां व्हरोन कशें दिवप ताका काय म्हणून ना व्हरून दिवप म्हणजे कितें तुका ताच्या दारान दवरून येवचें पडटलें यू कॅन नॉट गीव इट दारार अशें ताच्या हातान वचून ताच्या भितर वचून घरान दिवंक मेळना यू हॅव टू लीव इट एट द डोर एंड कम स्पेशली इन द फर्स्ट 10 days 10 to 12 days एडवायजेबल की तूं तांच्या घरान भितर वचचें न्ही म्हाका दिसता जे कोण पॉझिटिव्ह पेशंट कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंटाच्या संपर्कान आयला किंवा जर तुमकां समजा कोवीड-19ची लागवण जाल्यार सुद्दां हो एपिसोड तुमच्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी कित्या खातीर आतां एक गोश्ट हांवें सांगली आनी मॅडमीनूय सांगली की पॉझिटिव्हिटी दवरप भरपूर गरजेची आसता जेन्ना तुमी 17 दीस तुमकां खबर आसा रावचें पडटलें जाल्यार तुमकां स्वताक रिडिस्कवर करपाचो चान्स नवीन कितें करपाचो चान्स आनी एक गोश्ट ती म्हळ्यार तुमी जर तुमकां आनीक कितें तकलेन सुचता की बाबा अशें करपाक जाय तशें करपाक जाय जाल्यार मॅडमीन जशें तेंचो एक वॉट्सॅप ग्रूप आसा आनी त्या ग्रुपाचेर तुमी सगळे जाण जॉयन जावपाक शकता आनी ताज्या खातीर एकूच काम तुमकां करचें पडटलें युवा हेल्थ फेसबुकार पेज आसा तातूंत म्हाका मॅसेज घाला तुमचो नांव आनी तुमचो नंबर जो आमी मॅडमी कडेन फॉरवर्ड करून तुमकां त्या ग्रुपार जॉयन करपाक शकता एक ही गोश्ट म्हाका दिसता प्रत्येक वाड्याचेर म्हणजे जे पंच आसतात तांच्यांनी एक्चुअली करप भरपूर गरजेचें आसा एक ग्रूप करात तुमचे जे पॉझिटिव्ह पेशंट आसा तांचो कारण तांकां घरा कडेन आसतना एक धीर मेळप भरपूर गरजेचो आसा ह्या 17 दिसांक जेन्ना तांकां दिसतलें की आपूण बाबा येस आमच्या सारकेच आनिकूय आसा आनी आपुणूय हातूंतल्यान बरे तरेन भायर सरपाक शकता एसिम्टोमॅटीक आसा तांकां खास करून सांगता कारण सिम्टम्स आसा तांचे हॉस्पिटलान केअर घेतात बट जे सिम्टोमॅटीक आसा तांच्या खातीर ही खास कार्यावळ आयची आमी तुमच्या खातीर घेवन येयल्ले मॅडम म्हाका दिसता की तुमी ज्या तरेन एक्सप्लेन केलें कारण एकदां कशें जाता की आमी डॉक्टराक विचारता आनी डॉक्टर्स सांगता हां अशे गोश्टी तुमी स्वता ह्यो गोश्टी पळयल्ल्यो आसा तुमी स्वता एक्सपिरियन्स आसा की बाबा हां अशें केल्यारूच सारकी गोश्ट जावपाक शकता आनी आयच्या ह्या कार्यावळीन जे घरा कडेन आसा तांकां चडान चड फायदेशीर ठरपाक जाय त्या खातीरूच ही कार्यावळ तुमच्या वांगडा आमी घेवपाचें थारायल्लें मॅम आनी तुमी टायम दिलो त्या खातीर खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं मॅम थँक्यू वेरी मच आनी म्हाका दिसता तुमचो सपोर्ट ह्या कॉजा खातीर तर नक्की आसतलो आमच्या वांगडा एकूच मॅसेज दिवपाक सोदता की SMS म्हणजे सोशल डिस्टन्सींग वेरींग ऑफ मास्क आनी सॅनिटायझेशन हँड वॉशींग हें तुमी कोवीड पॉझिटिव्ह जावन सुद्दां मागीर फॉलोच करपाक जाय आनी दुसरी म्हजी स्ट्रॅटजी इज ऑफ द पॅप स्ट्रॅटजी ऑफ प्रिवेंशन एक्सेप्टन्स अँड पॉझिटिव्ह बिहेवियर सो ह्यो सगळ्यो एक्सेप्ट हय कठीण आसा थोड्या वेळार वेन द पेशंट गेट्स व्हेरी सिरियस ऑर समथींग बट यू हॅव टू हॅव अ पॉझिटिव्ह एटिट्यूड अँड प्रिवेंशन इज द मेसेज फॉर एवरी वन एक्झॅक्टली आनी ह्याच नोटाचेर आमी सोंपोवपाक सोदता आयची ही कार्यावळ पॅप
प्रिव्हेन्शन, एक्सेप्टन्सी आणि पॉझिटिव्ह रावया आणि पॉझिटिव्ह नोटाचेरूच ही कार्यावळ हांगा सोंपोवया. नक्की मेसेज करा म्हाका तुमचे जर कितें क्वेरीज आसा जाल्यार आनी तुमकां जर जॉयन जावपाक जाय, तुमी जर कोवीड पेशंटाच्या कॉन्टॅक्टान आयला किंवा तुमी स्वता कोवीड पेशंट आसा जाल्यार तुमच्या खातीर चड फायदेशीर ठरतलो असो एक ग्रूप तुमच्या खातीर आसा. त्या ग्रुपार तुमकां जॉयन जावपाक जाय जाल्यार युवा हेल्थ फेसबूक पेजीचेर. आणि येस, तुमी सगळे जाण सेफ रावात, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करात, मास्क घालात आणि भोवात. इतलेंच तुमचे कडेन मागता. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.